केंद्राकडच्यान जाय ती सगळी परमिशनां घेवन म्हादय व्हरूंक कर्नाटकाक मेकळीक म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचें ट्वीट. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा झेडपी वेंचणुकेचेर लक्ष दवरून मुख्यमंत्र्यान नवें बंडल सोडलां. सगळी परमिशनां दिवन म्हादय कर्नाटकाक. सुप्रीम कोर्टान अशें म्हणूंक जाय आशिल्लें की सेंट्रल गव्हर्मेंटान लेखी उतर दिवंक जाय आशिल्लें थंय की टील द अपील ऑफ गोवा इज डिसायडेड, नॉट इवन पेंडींग द डिसिजन, डिसायड जाय म्हणसर अपील कांयच कामां सुरवात करूंक मेळची ना म्हणून अशें कांय खंय म्हणूंक ना. इन अदर वर्ड्स देर इज नो स्टे गिवन. सो आयचें मरण फाल्यां म्हणून कोंकणीन म्हण आहा ते भशेन आज जें कितें जालां तातूंत एक आमकां क्लियर कट दिसता की केन्ना तरी कर्नाटका तें परमिशन घेतलें आनी जे भशेन सेंट्रल गव्हर्मेंटान आज मेरेन वागलां, आपली वागणूक दाखयल्या, ताजेर अशें क्लियर कट दिसता की प्रकाश जावडेकर आनी आमचो प्रधानमंत्री पसून कर्नाटकाक फेवर करतात आनी कर्नाटकान तांकां ऑलरेडी थँक्यू म्हणिल्लें आहा. आतां फक्त हें जें नवें बंडल जें सोडूंक मेळ्ळा मुख्यमंत्र्याक आनी आमच्या सरकाराक, हें बंडल आमचें जिल्ला परिशद इलेक्शन पोचोवपाक मेरेन कर्नाटकाचें जायत आहा. आतां कर्नाटकाच्यो सगळी सोशल मिडियान आनी मिडिया तांचे चॅनल्स सांगीत आहा की गोवा स्टे नॉट ग्रांटेड, विक्ट्री फॉर कर्नाटका. मोगो म्हणटा सगळें सेटींग. म्हादयचेर जुलयांत कितें निर्णय जाता तो खरो. ताका स्टे मेळूना. आमकां जाय आशिल्ली जें पळय कितें काम चल्लां ताका स्टे जाय. जें कितें थंय हें नोटिफिकेशन काडलां ताका आमकां स्टे घेवपाक जाय आशिल्ली जाली. ती स्टे घेवना. ती आतां 14 काय 15 जुलयाक डेट आहा. ताचेर तो आर्ग्युमेंट फुडें वतले तेन्ना खरें कितें कळटलें. पूण ऑलरेडी ते भितूरल्यान सेटींग जालां हें आयच्या निकाला वयल्यान सिद्ध जाता. BJPच्या कर्नाटक आनी गोवा आनी सेंटर हेंचे मदीं सेटींग जालां आनी गोंयच्या लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर हे पिटिशनां नाका जाल्लीं सुप्रीम कोर्टात घातलीं. प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवाय म्हणटा म्हादयचेर सेटींग जालां. मुख्यमंत्री लोकांक फटयता. फ्रंटान 8 मार्चाक पणजे रन फॉर म्हादय दवरला. मुख्यमंत्री धरून सगळ्यांनी येवचें. आमच्या बाजून आशिल्ली ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड क्लॅरिफिकेशन आमी आज इंटरनेटाचेर सर्च मारताले. क्लॅरिफिकेशन एप्लिकेशन अजुनूय पेंडींग आसा. सो तें पेंडींग आसतना नोटिफाय करता तें नोटिफिकेशन स्टे सुद्दां जायना. हेजोच अर्थ असो की आमचे कॉन्सल थंय काडल्या. एक तर तांकां हाजें कांय पडलेलें ना, गोंयचें पडलेलें ना. दुसरें हांगचो AG आनी हांगचो मुख्यमंत्री थंयच्या लोकांक सारको ब्रीफ करना. आनी हें सगळें कित्याक करना तर म्हाका अशें दिसता की हांगा सगळें सेटींग जाल्लें आसा. आमी कालूय म्हटलेलें की हें सगळें सेटिंगाचें सरकार आनी ताका लागून हें सेटींग गोंयकारांक खंय ना खंय म्हारग पडटलें अशें आमकां दिसता. सो प्रल्हाद जोशी आनी जावडेकर हे दोगी जाण बरे रिलेशनांतले आसा. ही वील बी बायस्ड आनी जर तो बायस्ड ना जाल्यार ताणें ती परमिशन जी दिवंक जाय ती परमिशन्स दिवची न्ही. की जशें मुख्यमंत्र्यान आव्हान केल्लें 28 फेब्रुवारीक that I therefore appeal all the people of Goa not to get misled by the false propaganda म्हणून हांव आमच्या गोंयच्या जनतेक अपील करता की ह्या फटिंगपणाच्या बळी पडनाका. ही सामकी उबी फट. की 8 मार्चाक आमचो जो रन आसा त्या रनाक कोण कोण येता तें आमकांय पळोवंक जाय. कारण आमी सगळ्या आमदारांकूय विनंती केल्या की तुमी येवचें म्हणून. खरें जर म्हादयचें प्रेम आसा आनी खरें जर म्हादयचें सुपूत तुमी जाल्यार तुमी 8 तारखेर रनाक धांवतले. आनी खास करून मुख्यमंत्री जे फक्त आवय न्ही, आवय पेक्षा आवय परस व्हड म्हणटा, खरेंच मुख्यमंत्री येतलो काय कारण मुख्यमंत्र्यान आमकां ऑफिशियली सांगिल्लें की इफ इट इज डायवर्टेड आय वील कम विथ यू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.